फोंडेचे शिगम्यान गोयचे शिगम्याचो उत्सव बुधवारा सुरू जालो। निमणे लव आनी ढवळीकाराचे सरकारी शिगमोत्सव समितीचोच शिगमो जालो। रवी नायकाचे समितीचो थंय चड वावर ना। आयोजक आनी परीक्षकांचे स्टेजीर लवचे सरकारी शिगमोत्सव समिती बरोबर रवीचे समितीच्या वांगड्यांकूय बसपाक दितले अशें हायकोर्टान मंगळारा सरकारान सांगिल्लें। मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण कोणे फुडें बसचे आनी कोणे फाटीं हाचे वेल्यान वाद जालो। शिगम्याक कडक पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो। 5 DYSP, 11 PI, 12 PSI, 500 पुलीस आनी ईगल फोर्स दवरिल्लो। म्हाका खूब उमेद जाता आज की अंत्रुज महाल शिगमोत्सव कमिटी आनी गव्हर्मेंटान केल्ली सगळी कमिटी अशा दोनूय माध्यमांतल्यान आज हो शिगमोत्सव सुरू जाता। जो जो आमदार हांगा निवडून येता तो आमदार शक्यतो तातूंत भाग घेतालो आनी ताज्या हातूंतल्यान फोंडेच्या आमदाराच्या माध्यमांतल्यान हे सगळें चलतालें। पूण अंदूच खंय तरी पाल शिटकली आनी एक वेगळें वातावरण तयार जालें। पूण शेवट न्याय देवता ही सत्यान वता आनी आमकां आज ताजो हे आयलो की जे सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जी कमिटी नॉमिनेट केल्ली आसा त्या कमिटीच्या माध्यमांतल्यान आज हो शिगमोत्सव फोंडे वाठारांत अंत्रुज महालांत साजरो जाता। पुलीस आयल्या ताका आमी नाय म्हणूं शकना, कोणी मागूंकूय ना। सो ताचें कर्तव्य करता, आमी आमचें कर्तव्य करता। आनी कमिटीक परमिशन दिल्लें कोर्टान खंयच्या ना, कमिटीक परमिशन दिवना। गव्हर्मेंटाची कमिटी नॉमिनेट केल्ली आसा, ती कमिटी इज द फायनल कमिटी। मेंबर आसा कमिटीर आतां? कमिटीक आज मेंबर जे पळय गव्हर्मेंटान घातल्या ते आसा। सो ते आयज हजर ना हांगा हजर येवना। ताणें हरशीं हांगा नाल्ल दवरपाक येवपाक जाय आशिल्लें। नाल्ल दवरप तांकां मान आसा काय? सगळ्यांक मान दिला आमी जाय तांकां जाय थंय मान दिल्लो आसा। पळोवपाक गेल्यार हो चारूय मतदारसंघाचो एक शिगमोत्सव न्ही हांगा फोंड्यान। ह्या चारूय मतदारसंघाचो शिरोडा सेपरेट आनी शिगमो करपाचें कशें कितें प्रत्येक आमदाराचें आसा। आमदाराक जर कुवत आसा ताणें करचें। दुसरे कमिटीन बॉयकॉट केला ना, म्हाका कांय खबर ना दुसरे कमिटी विशीं। हांवूय कांय उलयना। कोर्टान दिल्ले निकाला प्रमाणे आमी वतले। विधानसभा वेंचणूक जातकीच घडिल्ले गजालीक लागून आमदाराक अपात्र थारोवपाचो प्रस्न येता तेन्नाच राज्यपाल ताचेर निर्णय घेवंक शकता अशें वेंचणूक आयोगान स्पश्ट केलां। हळदोणेचो आमदार ग्लेन टिकलो राज्यपाला कडेन आयिल्ले अपात्रताय अर्जाचेर आपलें मत दितना आयोगान ही गजाल स्पश्ट केल्या। वेंचणुके पयलीं घडिल्ले गजालीक लागून उमेदवारा आड अपात्रताय कागाळ आसल्यार फक्त हायकोर्ट ती केस वेंचणूक याचिका म्हूण हाताळपाक शकता अशें आयोगान स्पश्ट केलां। हळदोणेचो भाजपा आमदार ग्लेन टिकलो आड सुदीप तामणकार आनी मेल्विन फर्नांडीसान 2 वेगवेगळ्यो याचिका राज्यपाल भारत वीर वांचू कडेन केल्ल्यो। भारतीय संविधानाच्या 192 कलमा खाला ह्यो याचिका घाल्ल्यो। टिकलो पुर्तुगेज नागरीक आनी ताचो जल्म लिझबनात नोंद जाला म्हूण तांणी आरोप केल्लो। हे अर्ज राज्यपालान वेंचणूक आयोगा कडेन दिल्ले। भारतीय संविधानाच्या 192 कलमा प्रमाण आमदाराचे अपात्रतायेचो प्रश्न वेंचणुके उपरांत आयलो जाल्यारच राज्यपाल निर्णय घेवंक शकता अशें वेंचणूक आयोगान स्पश्ट केलां। ताका लागून ग्लेन टिकलो आड आशिल्ले अर्ज भायर मारल्यात। वेंचणुके पयलीं घडिल्ले गजालीक लागून उमेदवारा आड अपात्रताय कागाळ करपाची आसल्यार फकत हायकोर्टात ती वेंचणूक याचिका म्हूण घालूं येता अशें वेंचणूक आयोगान म्हणलां। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। सत्तरी तालुक्यांतले सालेली आनी भुईपालचे दोगा तरणाट्यांनी होळये खातीर खासा निसर्गीक रंग तयार केल्यात। रंगीत फातर, झाडांच्यो बियो आनी भाजयो वापरून हे रंग केल्यात। ह्या रंगाचो वापरतल्यांचे भलायकेचेर कसलोच वायट परिणाम जायना अशें रंग करपी सूर्यकांत गांवकर आनी नवसो परवार म्हणटा। पळयात पर्यावरण फ्रेंडली होळयेचे पर्यावरण फ्रेंडली रंग। स्टोन पावडर आसता, टॅल्क्सिस्ट म्हणटा ते हितून आमी जे टॅल्कम पावडर तोंडाक यूज करता तर पद्दतीची पावडर ती व्हायट कलरची आसता। तेतून आमी वेगळ्या वेगळ्या झाडांचे जे बी आसता जाल्यार फुलां आसता तेंचो कलर जो कलर मेळटा तो कलर आमी त्या पावडरान मिक्स करून कलर तयार करता। फुलां म्हटल्यार आमी जास्वंदीची घेवन पळयले, निळीची फुलां घेवन पळयले, म्हणजे वेगवेगळे प्रयोग करता। जो कलर आमकां डार्क मेळटा तो कलर आमी घेतलेलो आसा। रंग म्हणजे केसरचो मेळ्ळो आसा। केसरची एक बोंड आसता जे सादारण तेचे आमचे भेंडी आसता, रान भेंडी त्याच्या सारखे आसता बोंड आनी तितून बियो आसता 21 ते बियो उदकान मिक्स केल्या उपरांत तेका ऑरेंज कलर मेळटा, डार्क ऑरेंज।
जर आमकां बरें मार्गदर्शन जर कोणी करीत आनी तो कलर कसो आमी टिकोवन दवरपाक शकता हें जर आमकां कोणी मार्गदर्शन जर मेळ्ळें जाल्यार आमी ते योग्य पद्दतीन नेक्स्ट इयरा खातीर आमी हाडपाक शकता मार्केटान. ज्या कलरान होळी खेळ्ळ्या उपरांत आमी एके बालदेन सुद्दां ते उदक न्हावन आमी तो कलर सगळो कंप्लिटली घालूंक शकता. दोळ्यांक काय प्रॉब्लेम जावचो ना, खंयचेच बॉडीक जावचो ना. पण जे बाजारान कलर आसता केमिकलाचे ते जवळ जवळ म्हाका दिसता 8-10 दीस जरी शिमगो सोंपलो तरी ते कलरच सोंपना. जशी पावडर यूज करता आमी तोंडाक लावपाक तशा त्या प्रमाणान सुद्दां आमी ते घालोवपाक शकता. इजी पळय इतके इजी आसा ते. मडगांव पालिकेचो 66 कोटी 69 लाखांचो अर्थसंकल्प मंगळारा पास जालो. घरपट्टी आनी करांचे वसुलीचेर नवे वर्सात चड नेट दितले अशें पालिकेची मुख्य अधिकारी संध्या कामतीन सांगले. सगळ्या वॉर्डा खातीर उदरगतीच्यो खासा येवजण्यो अदमासपत्रकान आसात अशें नगराध्यक्ष आर्थूर सिल्वा म्हणटा. आज आमगेले मेन 2013-14 बजेटाचे आमगेले ते आसलेले. इट इज सगळे कावन्सिलरांनी ते एप्रूव केलो बजेट आनी चडशे आमी डेव्हलपमेंट काम हितून घेतलेले. 6,669 लॅक्सचे बजेट एप्रूव जाले. मेजर आमकां जे रिसिप्ट्स आसा ते आमचे टॅक्सेशनांतल्यान येता. रेंट टॅक्सेशन मागीर ग्रांट इन एड मेळिल्लो आसा. प्लस मेन आमचो एक्सपेंडिचर आसा ते एस्टॅब्लिशमेंट मागीर डेव्हलपमेंट वर्क्स आनी ताजेर प्लस ऑक्ट्राय बी आमकां येता ताजेरूय आमकां इनकम भरपूर जाता. आतां चड भर दिवपाचो तो आतां रिकवरीचेर आमकां दिवपा जाय की हाज्याकी चड आमकां फंड्स वाडोवपा खातीर. मागीर एक्सपेंडिचर आसा ताजेर मेनली तांचे डेव्हलपमेंट कामां घेतिल्लीं आसात ताजेर खर्च करपाचो असो तांचो कावन्सिलान ठरयलेलें आसा. आनी मेन आतां जे गार्बेज आसा तो संसड्यार तांणी युनानिमसली ठरयलेलें आसा की गार्बेजीचो इशू जो कितें आसा तो सगळो सॉल्व करपाचो. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.